मायनिंगे खातीर 1 किलोमीटर बफर झोन थारायला म्हूण काँग्रेसीन मुख्यमंत्री पर्रीकाराचेर टिका केल्या। बफर झोनाचेर पर्रीकारान उतर मोडला अशी टिका काँग्रेस विधिमंडळ गटाचो म्हणयारो आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केली। अभयारण्या भोंवतणी 5 किलोमीटराचो बफर झोन आसचो अशी भूमिका सर्गेस्त मंत्री माथाणी साल्ढाणान घेतिल्ली। पूण आता 1 किलोमीटर बफर झोन करतना सगळे ताका विसरले। लॉरेन्स म्हणटा बफर झोनाचेर सीईसी घेता त्या निर्णयाक काँग्रेस तेंको दितली। Now our forest minister, Alina, has sold a legacy and thoughts of her late husband. I am just reminding at the altar of the chief minister's ego and greed. I am just reminding her that her husband used to always say that it has to be from 0 to 5 kilometers. Although Parrikar used to say 6 kilometers. They have all forgotten about it. Now he says that in fact buffer zone is for wild sanctuaries to protect the fragile ecology and environment around mining areas. Now he says all that's all over. Now finally he has in fact sold himself to the mining lords. It is for CM to reveal the people of Goa what happened for the Mathani's funeral when he shed tears. What happened? Where is the legacy? He promised and pledged that legacy would be alive. Now even tomorrow is Mathani's birthday. Function that. Where is the question of having a function when legacy, when all words have been taken back? Whatever stand the CEC takes, we will abide by it because it is governed by Supreme Court and all other things. गोंयकार भायल्याक आपल्यो जमनी विकून विदेशात स्थायीक जावंक लागल्यात हे गजालीचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हुस्को उक्तायला। गड्या आपला गांव बरा ह्या सिनेमाच्या खासा शो वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। ESGन पणजे हो शो घडोवन हाडलो। समाजीक जाणीव करून दिवपी हो सिनेमा गांवांनी दाखोवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। गोंयकार अजूनय एकामेकाकडेन माये मोगान वागतात अशें सिनेमांतलो सहकलाकार सयाजी शिंदेक दिसता। ग्राम सभेन कोणाचे खुर्च्यो मारतात, कोण कितें करतात, पण विशय कितें आसता, खंय तरी मेगा हावजींग प्रोजेक्ट सुरू जालो। म्हजो प्रश्न एकूच आहा की जमीन कोणे विकली तांकां? जमीन विकून कंट्री कॅनडाक वता, जमीन विकून कंट्री इंग्लंडाक वता आनी मागीर थंयच्यान आमकां लेक्चरां येता। प्रॉब्लेम निर्माण जाल्या ते म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी जमनी भायल्या बिल्डरांक विकल्यो म्हणून जाल्यो। सो खंय तरी नीड गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्रीड। हांव कोणाचेर टिका करना। सयाजी शिंदे जे ह्या पिक्चरान गड्या आपला गांव बरा ह्या पिक्चरान प्रमुख भूमिका करता। सयाजी, हाऊ इट हॅपन्ड की तुम्ही गोवन प्रोडक्शनच्या ह्याच्यात तुम्ही काम करता? ॲक्च्युली कसं ना, गोव्याबद्दल प्रेम महाराष्ट्राला हे अगदी ब्लडमध्येच आहे। गोव्यात सिनेमा किंवा नाटक हा विषय, मी नाटकासाठी खूप वेळा गोव्याला आलो होतो, पण सिनेमासाठी पहिल्यांदाच गोव्यातल्या फिल्मसाठी, म्हणजे गोव्यातला सब्जेक्ट, गोव्यातली फिल्म, गोव्यातले डिरेक्टर, गोव्यातले कलाकार, हे पहिल्यांदा मी आलो। आणि गोव्यात जसं मी बाहेर प्रोफेशनल वेगवेगळ्या भाषांमध्ये करतो तसं इतकं फिल्म बिझनेस इकडे नाही, पण मुळात इतके गोड आणि प्रेमळ भाषा, प्रेमळ लोक आहेत, त्यामुळं हा विषय इतका चांगला विषय आहे आणि तो युनिव्हर्सल सब्जेक्ट आहे। त्यामुळे मला खूपच आनंद झाला, मजा आली करायला। आणि इकडं ना अजून प्रेमळपणा, माया, ओलावा इतका जिवंत आहे ना की अजून प्रोफेशनली त्याच्याकडे तसं बघितलं जात नाही। ती एक आनंदाची गोष्ट आहे। किंवा बाहेर सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी ते कमर्शियलपणा आणत असतात, तसं इथं नाही। वास्को नवे वाडे वाठारात सुकिल्लें झाड रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारी बरोच वेळ आडकून उरली, मात कोणूच जखमी जावंक ना। झाड सुकलां आनी केन्नाय पडपाक शकता अशें थंयच्या लोकांनी आमदार, रान खात्याक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांकूय कळयल्लें, मात तातूंतल्या कोणेच कांयच जागमाग केली ना। जायते जाल सुकलोल्यान आमी जायत जाणां सांगलें, कॅली सांगलें, मागीर हितून बाबू सांगलें, जायत जाणां सांगलें, तर कोणेंच आयकूंक ना। ते मागीर कोण म्हणूंक लागले, कालुसा मनीस येयलो आनी तेणें बरोवन येलो म्हणूंक लागलें ह्या झाडाचें, आनी फाटल्यान एक झाड आहा म्हाज्या घराचेर, तें झाड ते कातून नाय। बाबू सांगलें, सगळें सांगलें, कालुसा लोकून सांगलें, हय कालुसा सांगलें, दुसरें जे हिलपा लोकून सांगलोलें तें झाड आमच्या घरार पडटलें, रीग मोडटलें म्हणून, पूण तें रीग मोडलें।
ना ना कोणाक कांय जावना हें झाड मोडलें तितून लोक सालवार जालो कित्याक एकलो फुडें मातसो पासार जालो थोडी जाण त्या आवट्यान उरली फाटल्यान आनी ते गडगड करून आवाज येवन ते हें जालें मोडलें. हांवें एक्चुअली 1-2 म्हयन्या पयलीं इंटिमेट केलोलें फायर डिपार्टमेंटाक फायर स्टेशन वचपाक बट सिन्स द ट्री वॉज नॉट फॉलन डावन ते म्हणलें आमच्यान कांय करपा जायना वी हॅव टू गो वाया कलेक्टर एक्चुअली नेबरांनी म्हाका इंटिमेट केलोलें की कोण इन्स्पेक्शन करून गेलोलें म्हूण आनी देर आफ्टर मागीर फॉलोअप कांय जावना बिकॉज पावसान ते ट्री सारके चड स्वेईंग जाताले आनी सायडीच्या नेबरांनी त्यांनी ऑलरेडी म्हाका येवन सांगलोलें की अशें सो आय ट्राय टू हेल्प देम आउट बट अनफॉर्च्युनेटली ते जावंक ना. गोंयकारांनी 25 ते 30% शेतपीक काडपाची गरज उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसुझान उक्तायल्या. मेकनायझेशनाचो वापर करून शेती करूं येता हाची जाणीव शेतकारां मदीं करप गरजेचें आसा अशें डिसुझा म्हणटा. म्हापशां एग्री मार्टाचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या मार्टात शेती खातीरची वेगवेगळी तरेची यंत्रणां प्रदर्शनाक आनी विक्रीक दवरल्यात. शेती आमची प्रमुख उद्योग प्रायमरी इंडस्ट्री. मायनिंग आयज ना फाल्यां बंद जावपाकूच जाय कित्याक मायनिंग सोंपतलें. टुरिझम केन्नाय सोंपय येता. शेती सोंपो शकना. शेती कायमची उरतली. वायट दिसता एकूच की आमकां शेतीची गरज आहा, आमकां अन्नाची गरज आहा, आमकां भाजीपाल्याची गरज आहा, आमकां फ्रुटाची गरज आहा पूण आमी पिकोवपाक फाटीं सरता. मायनिंग कमी जाला टुरिझमाचें एक चलता पूण जे वेळार अशें जे सिच्युएशन आसा आतां उत्पन्न खंयचें आनी लोकांक काम खंयच्यान फ्री दिवपाचें लोकांक खणपाचें ना मॅन्युअल लेबर करपाचें काम करपाचें खुबशें कमी जाल्लें आसा. उदक आसा तेयारी इरिगेशन आसा साळावलीम इरिगेशन आसा अंजुणे इरिगेशन आसा वेगवेगळे गव्हर्मेंटाच्यो सबसिडी स्किम्स आसा सपोर्ट दिता पूण काम करपाक लोक फुडें सरना आनी अशे वेळार लोकांक एक आदार आसता तो म्हणजे मेकनायझेशन. लोकांक मशिनरी एग्रीकल्चरांत आसा ती खणपा पासून पावर टिलरा पासून तण कापपा पासून कंबायन पॅडी हार्वेस्टिंग करपा पर्यंत मशिनरी आसा हें लोकांक आतां समजलें. आतां घेवया एक विसव.